आषाढी एकादशी निमित्तात प्रति पंढरपूर म्हणून जाणा जावपी आमचे साखळेंतले विठ्ठल रखुमाईचें मंदिर हे गोंयांत तितकेच फेमस आसा आणि त्या निमित्तान गोंयभरांतले लोक हे आषाढी एकादशी निमित्तान जे पंढरपूर वचूंक शकना ते साखळेंतले हांगासर येता. म्हाका खूब खोस भोगता की ज्या पद्दतीन पायी वारी पंढरपुराक वता त्याच पद्दतीच्यो साखळे आनी पुराय परिसरांतले लोक पायी वारी घेवन विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर आमच्या विठ्ठलापुराच्या ह्या मंदिरात येता. आज आषाढी एकादशीच्यो हांव समेस्त गोंयकारांक आनी पुराय देशवासियांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. विठ्ठल भक्तीच्या आमी पळयता की दिसान दीस मोठ्या प्रमाणात आनीकूय भक्तांची वाड जायत आसा. संस्कृतीचें जतन करपी ही आषाढी एकादशी खरोखर मनापासून हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. आणि त्याच बरोबर आमच्या हांगासर या विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या पुराय मॅनेजमेंट हांच्यानी खूब बरी वेवस्था ह्या फावटी केला. त्या खातीर तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन. परत एकदा आषाढी एकादशीच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा.